लायफस्टायल बदलता ताका लागून वेगवेगळी नवी दुखणी येतात आणि त्या नवी दुखण्या खातीर पोस्ट डिसीज एक्ट म्हणून सरकाराचेर हेल्थाच्या बाबतीत चडशे प्रेशर येना म्हणून गोंयची जी ESDPची लायफस्टायल बदलत आसा, लायफस्टायल बदलता ताका लागून वेगवेगळी नवी दुखणी येतात आणि त्या नवी दुखण्या खातीर पोस्ट डिसीज एक्ट आमच्या हेल्थ स्पेंडींग वाडोवची पडटलें. आतां हेल्थ स्पेंडींग वाडोवप म्हळ्यार कितें? अमेरिके कितें आहा, सगळे पयशकार, तांकां हेल्थ स्पेंडींग करपाक कांय प्रॉब्लेम ना, देशा कडेनूय खूब पयशे आहात. इंडियेक कितें आहा, 99% लोकां कडेन कांयच नासता, 1% लोकां कडेन नासता. ताका लागून कितें जाल्लें आसा, प्रायवेट स्पेशलिस्ट आसात ते बरे आसात,